झेडान त्यांचे खोपी जे आहात म्हणजे व्हिडिओ दवरतात ते खंय तरी टुरिझमाच्या जाग्यान आहात किंवा भाडकाराच्या जाग्यान आहात आणि कितलेशे पिढ्यान पिढयो ते फिशरमॅन्स आपले व्यवसाय करून पोट भरतात आणि आयज खंय तरी CRZ कायदो येयल्या कारणान CRZचे येतात किंवा खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट कोण येतात आणि ते मागीर डेमोलिश करतात मागीर नोटिसीस करतात ताका त्रास खूप जाता सो तो एक विशय आसलो आणि दुसरो विशय त्यांचे जी सबसिडी आसली ती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डिझेलाची सबसिडी ती 50,000 आसली पयलीं ती गेल्या 3-4 वर्सांक ती 30,000 केली सो तांकां ते डिफिकल्टी फेस जाताले परत तेंची व्हिडिओ आसले व्हिडिओंची तांकां जे पयशे मेळटाले ते 10-15 वर्सां पयलीं जे पयलीं पयशे ते कमी जातले आनी आतां व्हिडिओंचे कॉस्ट वाडले सो तांकां ते रिलॅक्सेशन जाय बारीक बारीक इन्शुरन्स जावं आनी इतर गोष्टी जाल्ले त्या विशयाचेर तेंच्यांनी निवेदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिला आनी तेंनी एश्युअर केला की आता त्या बजेटात हे सगळें तांकां करून दितात पूण हे जो व्हडलो फीश फेस्टिवल आनी हे ते सगळे जाता आनी हे बारीक फिशरमॅन बारीक सबसिडी हय फीश फेस्टिवल कितें ते तूं आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक विचार ते हांव काय सांगूंक शकना पूण आमचे डिफिकल्टीज आनी तोय जाणा हेचेर मागीर आमी फिशरीज मिनिस्टराक उलयलो तोय म्हणूंक लागलो हे बजेटान घालूंक जाय आनी वाडोवपाक जाय कित्याक तोय तेंच्याच समाजाचो आनी ताका खबर आहा कितें ते एक्चुअल फॅक्ट कितें तो सो तेकाय जाय आसलें हे वाडोवपाक पूण जो पर्यंत फायनान्स पयशे दिना तो पर्यंत तोय काय करूंक जायना त्या प्रमाणे सीएमान एश्युअर केला की ह्या बजेटाक ते हे करून एंटायर गोंयचे फिशरमॅन कोस्टल बेल्टाचे जितके आहा तितक्यांक ती सबसिडी आहा ती वाडोवन मेळटली